जे लोक धरणाचेर बशिल्ले तांकां क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा की एक इम्प्रोवायज MOU करपाची गरज आशिल्ली. ते इम्प्रोवायज MOU मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे श्री देवेंद्र फडणवीस आनी आमचे म्हाजे बरोबर कॉन्फरन्स कॉल जाले. जे कितें विशय पेंडींग आशिल्ले ते आमचे महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम आतां ह्या म्हयन्यात ह्या आठवड्यात फुडल्या काही 2-3 दिसान आमी एग्रीमेंट सायन करता. सेक्रेटरी हेल्थ हे सगळे गोष्टीचेर लक्ष दवरून आहा आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की महाराष्ट्राचो खंयचोय मनीस आयल्यार ही विल बी कवर्ड अंडर महात्मा ज्योतिबा फुलेचे स्कीमचे अंडर कवर जातलो आनी ते पयशे गोवा मेडिकल कॉलेजाक घेतले. आमी डीनाक ऑथरायज करतले एग्रीमेंट सायन करून महाराष्ट्र गव्हर्मेंट कडेन धाडपाक म्हणजे ताबडतोब ही फेसिलिटी त्या लोकांक फूल फ्लेज फेसिलिटी तांकां गावतली. आनी एकदम बरें काम मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे श्री देवेंद्र फडणवीसान केल्लें आसा, जेच्या खातीर आख्ख्या महाराष्ट्राचे लोक जे कोण गोंयांत येतात तांकां बी तेंची कार्ड जी आहा ती वॅलीड आसतली ट्रिटमेंट घेवपाक. हे धरणां म्हाका दिसता लोकांनी मिसअंडरस्टँड करून घेतलेलें आसा. धरणां करपाची गरज ना. एक बऱ्यापैकी MOU जे सायन जातली तेजेन सगळे जे कितें डिफिकल्टी आसली ते सगळे क्लियर जाल्ले आसा आनी हे ह्या विकान सायन करून हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा की जे कोण धरणार बसले तांकां आयज फायल सायन करून तांकां WhatsApp धाडटलो. म्हणजे तांकां कळटलें की सगळे गोष्टी मार्गार लागतले. हे आमी गोवा राज्य आनी महाराष्ट्र आमी शेजारीचे राज्य आनी म्हणूनच आमी तांकां फेसिलिटी एक्सटेंड करता. पूण म्हाजी एकूच विनंती आसली की तुमी ऑलरेडी इन्शुरन्स तुमची स्कीम आहा, तुमी आमचे हॉस्पिटल जर एम्पॅनल केले आमकां बी बरें पडटलें आनी आमकां बी ताजो फायदो जातलो आनी त्याच बरोबर आमी योग्य तरेचे ट्रिटमेंट लोकांक आमी दिवंक शकतले. कित्याक नाजाल्यार लोड वाडटा गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर.